भोंवपाक गेली जाल्यार खंय ह्या सायडीच्यान भायर सरल्यान बेळगांव वचूना अशें केन्नाच जायना. 99% आमी बेळगांव वयताच वयता. तर एक्चुअली आमचो प्लॅनच तसो आशिल्लो. आमी केन्ना खंय गेली न्ही बेळगांव एक दीस दवरूनच प्लॅन करून भायर सरता. सो कोल्हापूर काल दर्शन जालें. कालचे 2 व्हिडिओ, काल आनी पयर 2 व्हिडिओ तुमी पळयले. आयज बेळगांवचो व्हिडिओ. जस्ट सकाळ फुडें न्ही आतां 8 जाल्यां आनी एक 20 मिनटां पयलीं आमी भायर सरलेली. सो मार्केट आनी हें सगळें सोडून म्हटल्यार सिटी सगळी सोडून आमी भायर येयल्या. हायवेचेर आसा आतां NH आनी आतां बेळगांव वता. ऑलमोस्ट एक 8 जाली, 9, 10, 11, 11:30 बी अशें म्हणल्यार पावतली. कित्याक आमी सुसेगाद वता आनी सकाळ फुडें ट्रॅफीक बी आसता. प्लस सगळे रोड जे आसा पळय ना खणून फोडून दवरल्या. सगळ्या वयता ते रोड क्लोजर आसा. सो ताका लागून आजून ब्रेकफास्ट बी कांय जालो ना आमचो. तर ब्रेकफास्ट करपाक जाय पयलीं म्हटल्यार. आनी ब्रेकफास्ट जालो की ना मागीर बेळगांव वयतली. आतां बेळगांव कित्याक वता हें स्पेशली सांगपाक नाका. बेळगांव आमचे बारीकशे कितें शॉपिंग बिपिंग आसताच. गेले म्हणटकीर बेळगांव पांयां लावपाकूच जाय न्ही रे मार्केटान. देवा दर्शन कशें घेतात तशें पांय लावपाकूच. सो अशी शॉपिंग अशी म्हणल्यार भरपूर कांय ना. म्हाका न्ही फकत 1-2 आयटम जे आसा पळय ना 2च ते पळोवपाक जाय. आनी हे खेपी हांव मेंटली फुल्ली प्रिपेर जावन येयला की खंय शॉपिंग करपाना कांयच करपाना. बेळगांव म्हाका न्ही एक आयटम घेवपाक जाय आनी सेकंड जे आसा पळय तेजी म्हाका एन्क्वायरी करपाक जाय. ओके. सो 2च कामां जी आसा पळय ती घेवन येयला. आनी जशें की ठरयल्ल्या पळय त्या प्रमाणे काल कोल्हापूर बी कांयच शॉपिंग केलें ना. जस्ट देवळांतल्यान भायर सरली. एका शॉपार प्रसाद घेतलो, जे पेडे बी मेळटात ते, आनी कांयच ना. जस्ट रुमार आयली. तुमी तर पळयल्या रुमार येवन बसल्या. भायर सरलीच ना आमी. आतां बेळगांव बी तशेंच वयतली. आतां जे कितें म्हाजी 2 कामां आसात ती 2 कामां करतली. दनपार म्हणल्यार भायर सरतली आनी मागीर आमकां घरा वचपाक. घरा म्हणल्यार आमच्या घरा वचपाक जाय. सावड्ड्या रावची ना आमी आयज. वयतली. जो माक प्रसाद हाडला तो मा कडेन माला प्रसाद दितली आनी माक जेवण करून दवरपा लायतली आनी मागीर तें जेवण घेवन घरा वचपाचें. इतलेंच आनी कांय काम ना आयज. आयचो दिनचर्या असो आमचो रे. ओके. प्लॅन. सो दनपार म्हटल्यार आमी जेवन एनी हांव भायर सरतलें. अशें करून फूल डे शॉपिंग बिपिंग करता पळय तशी शॉपिंग कांय ना. म्हाका 1-2च कडेन काम आसा तितलेंच आनी कांय ना. ओके. सो चलो पयलीं आतां ब्रेकफास्टाक रावता. ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आयज न्ही भायर वेदर बी बरो आसा. आजून पावसाचें अशें कांय जावना. दमटी काळोख बिळोख तशें ना. जस्ट सनरायज जावपाक लागला हांगासर. मातशें वत मारता आनी सकाळ फुडें मेन सिटींग तर कांय ट्रॅफीक बी नाशिल्लें. आतां हांगासर मातशें आसा. तर ह्या सायडीन न्ही रेस्टॉरंट मेळपाक मातशें मुश्कील. आतां निप्पानी बी पावता पावता त्या सायडीन थंय मेळटलें. कित्याक सगळे हांगासर रोड क्लोजर बी आसा न्ही आनी जे कडेन रेस्टॉरंट आसा पळय थंय चडशे रोड क्लोजर्स आसा. डायवर्ट केल्यार ताका लागून प्रॉब्लम जाता. ओके. सो आतां रेस्टॉरंट पळोवया खंय मेळटा तें. सद्याक तरी 8 जाल्या. आमी ब्रेकफास्ट बी कांय करूं ना. जस्ट इल्लें उदक पिलें आनी भायर सरलें. भूक लागली. ओके. चलो. हे घे भुर्जी पाव घे. पयर मे मागे खाल्लो. सांग बी आनी कितें. आतां मसाला डोसा एक आनी एक मसाला डोसा आनी एक भुर्जी पाव. ऑन केला. बेस्ट कॅमेरा ऑन केला आनी धरला. सो आमी न्ही ब्रेकफास्टाक आयल्या. सो निप्पानी घाट. निप्पानी आसा आमी सद्याक तरी. निप्पानी घाट आनी हे रेस्टॉरंट. सो मेनू कार्ड ब्रेकफास्टाचो. तर आमी ऑर्डर केला खंय ती भुर्जी ब्रेड आनीक मसाला डोसा. लास्ट टायम हांगासर न्ही आमी एकदां हे पळय 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 कितें रे 4 लोकां मदीं. लास्ट टायम न्ही आमी भुर्जी ट्राय केल्ली. हांवें घेतलेली. सो हेका बी आवडलेली. सो म्हणून म्हटलें भुर्जीच घेवया अशें म्हणून. बरी आसता तेंची. आनी तेंच्यांनी भायलो व्यू बरो आसा. अशें म्हणनाका आतां धुवरी आसा म्हणून प्लास्टीक ते.
गार्डन आमी न्ही लास्ट टायम आयिल्ली तेन्ना ट्राय केल्लें हांगासर ब्रेकफास्टच केल्लो मा बी आशिल्ली सो तेन्ना न्ही टेस्ट बरो आशिल्लो सो आनी पयलीं ब्रेकफास्ट करता म्हळ्यार आमकां न्ही बरी अशी रेस्टॉरंट मेळूना आनी जी बरी रेस्टॉरंट आसा पळय कामत आनी अन्नपूर्णा बीन ती सगळी बंद आसा अजून ओपन जालीच ना सो ताका लागून हांगासरूच येवन आतां आमी ब्रेकफास्ट करता. बरें आसा क्रिस्पी बरा फक्त इतलेंच की गरम ना. बरें आसा तूं ट्राय कर. भुर्जी सोंपली खंय तेंगेली आमी मातशी लेट पावली सो परत आनी एक मसाला डोसाच ऑर्डर केला. एक्चुअली म्हाका भुर्जी ट्राय करूं जाय आशिल्ली हांगची तेन्ना खाल्ली बरी आशिल्ली न्ही. बरें आहा न्ही चटणी मस्त आहा खा मरे. ओके सो आमी न्ही ब्रेकफास्ट करून घेता. हांवें मसाला डोसा आनी हेणें बी मसाला डोसाच ऑर्डर केला आनी शिरा गरम गरम शिरा. हांवें म्हाका ऑर्डर केला दिवची ना हांव. चल गेलो मसाला डोसा येवपाक टायम आसता सो आमी हो शेअर करून खाता तेन्ना म्हटल्यार. 10:30 जाली आनी आमी न्ही बेळगांव पावपा येयली. ऑलमोस्ट 10 किलोमिटर उरला बेळगांव हांगच्यान आनी इतलो टायम न्ही पावस बिवस कांयच नाशिल्लो. आतां पळय पावसान कसो काळोख केला सामको भरपूर काळोख केला पावसान. आनी हो म्हणटा आमी देवपा टायमार सारको पावस येतलो. युजली तशें जाता. काल बीन आमी कोल्हापूर गेली पावस देवळा वचपा टायमार सारको देवळाक आमी वचपा टायमार रेडी जाले पळय तेन्ना पावस. मागीर देवळांतल्यान जशी रुमार पावली की ना पावस थांबलो रोखडोच. मागीर राती जेवपा वचपा भायर सरली तेन्ना पावस. मदीं खंयच पावस ना. सकाळच्यान बी पावस नाशिल्लो आमी भायर सरले म्हणल्यार. इतलो वाटेर बी आमकां खंयच एक थेंबो सुद्दां पावसाचो मेळुना. आतांचो असो काळोख केला पावसान आनी असो थंड सारको क्लायमेट जावन आसा म्हळ्यार वेदर देंवता तेन्ना पडटा दिसता पावस. आनी हांवें आयज वायट कपडे घातल्या सारके करता तो मागीर पावस हय कपड्यांचे. सो बेळगांव पावली आमी. आतां आमगेलें डायवर्जन बी आसतलें. आमगेलो धुंवर पळय रे कितलो. सो फायनली पावली आमी बेळगांव. म्हळ्यार जो टायम आमी हें केल्लो पळय न्हू सेट म्हळ्यार अशें अमक्या टायमार पावतले म्हणून त्याच टायमार पावली. 11 जाली आनी आमी बेळगांव. असलो थंड वारो मारता शी खाता सारकें. पावसाचो वेदर जाला आनी असलो वारो मारता सारको थंडी खाता. केन्ना काय एक खंयच्या शॉपार घुसल्यार पुरो जाला इतले थंडी खाता सारकी. चलो उदका बॉटल एक सत्री आनी चलो लागपाचें. पर्स हाडून जाय मागेली. लॉक केला गाडी काय ना पर्सी. पयशे बी काय ना. पर्स हाडले जाल्यार पयशे मोडपा पडटा. हाय रे पर्स हाडले जाल्यार पयशे मोडपा पडटा. सो चलो सिग्नल पडले कडेन या आमी. सगळी शॉपां बीन न्ही सारके ओपन जाल्या. गौतमा या ना अहमदाबाद आहे आमगे ऑल टाइम फेवरेट अहमदाबाद टेक्सटाइल. ओके सो चलो म्हाका सांडून धांवलो आपूण. अशी हो न्ही हांगा 2 नंबर. हय हांगा राव आमी आयल्या आमचे ऑल टायम बेळगांवचे फेवरेट रेस्टॉरंट विराट. खंयी शॉपिंग कर कितेंय कर हांगाच आमगेलें जेवपाचें डेस्टिनेशन जें आसा पळय तें आसता. तर आमचें बेळगांवचें कितें काम आशिल्लें पळय तें जालें आनी आतां आमी विराटान जेवपाक येयल्या.
बरी आसा बिर्याणी. मस्त पाऊस पडटा आणि मस्त आम्ही सुशेगाद चल्ला टू सावड्डेम. कॉमेंट्री. सो आम्ही जेवण बिवन भायर सरली आणि मस्त आशिल्लें. ते आमगे मस्त असता न्ही थंय म्हणून आमी थंयच वयता न्ही. सो बिर्याणी इट्स ऑलवेज फेवरेट बिर्याणी. जर जेवण बी जाली भायर सरली आतां आमी वचपाक भायर सरल्या तर सावड्ड्या वयतली आणि सावड्ड्या म्हाक प्रसाद बी आसा पळय तो तितली आनी घरा वतली. सो काय ना आतां आनी वाटेर बिटेर रावपाचें. ऑलरेडी टायम जसो पळय तो जाल्लो आसा. एस्ताद जी आसा पळय ना ती पळोवपाची ना. सकाळी भायर सरलेली ना तोंडां उदक लायला परत आनी काय ना. मदीं हांगा काणकोण खंय बेळगांव जे आसा पळय ना तेजें कितें काम आशिल्लें पळय तें केलें. आनीक शॉपिंग बी जी आसा पळय ती कांयच गेली ना कित्याक की ऑलरेडी लास्ट टायम येयले पळय तेन्ना आमी शॉपिंग केल्ली. सो आनी शॉपिंग बिपिंग कांय केली ना. कांय घेवन बसून आनी हांव प्लॅन करून येयल्लें की बारीकशे अशे म्हाजे 1-2 आयटम आशिल्ले घेवपाचे तेच घेतले म्हणून. तितून भितर बी एक आयटम जसो पळय तो मेळत ना. हें केलें एक काम आशिल्लें बारीकशें तें केलें जेवली आनी आतां वचपा भायर सरता. फाटल्यान न्ही बरो बारीक पावस पडटलो तर हांगसर कांयच ना आनी बेळगांव बी कांयच ना पावस. पडून गेलो मातसो पडलो आसता तो. आनी जेन्ना पळय आमी येतालीं पळय न्हू तेन्ना आमकां सांगलें कोल्हापूर भरपूर पावस पडटा. बुट्टी बी येयल्या. बेळगांव भरपूर पावस पडटा म्हणून. पण कालच्यान आमी कांय पावस पळयलो ना. काल मातसो एक 10 ते 15 मिनटांचो बारीक असो पावस पडला. बट बाकीचो पावस आसा पळय कांयच ना. बट मा सांगताली भरपूर पावस पडटा म्हणून घरा कडेन बी कालच्यान. हांगसर पावस म्हणटा पळयलोच ना. तर आतां घरा वता. खुश करता तेमी बारीक रोखडे मागीर टोल गेट मातशें खुश करप रोखडे टोल. आतां मुखार रस्तो बी बरो ना. सो पळोवया कशें केन्ना पावता ते म्हळ्यार कितल्या पावता ते सावड्ड्या. ओके सो सावड्ड्यान घरा कडेन बी वचपाना. म्हाक भायल्या भायर प्रसाद दिता आनी वता कित्याक मागीर एकदां घरा कडेन गेले न्ही मागीर हांगा येता तेन्ना अशें म्हणून. आतां प्रसाद बी तसो उरता ताका लागून वयतात न्ही ह्या सायडीच्यान दिवन वयता. ओके सो चलो मेळया मागीर टोल गेट आयली. तो बंद आसा चालू आसा. सांजची न्ही 5 जाल्या आतां आनी असले धुवरी जाल्या घाटार. घाट अजून स्टार्ट बी जावना. जाल रे जालो आत्ता जस्ट. आनी असली धुवरी मुखार कांयच दिसना. मोबायलाचेर तरी मातशें कितें क्लियर दिसता नाजाल्यार खरेंच कांयच दिसना. इतली धुवरी जाल्या सामकी. चौका चल रे बाबा. आनी ते लॉरी बिरी येता त्यो कांयच दिसना. सगळी धुवरी. मोबायलाचेर बरी क्लीन दिसता जाल्या बी. मोबायल फुडें लावन चलयला बरें निवळ दिसता न्ही. एकाच फोन चलय थंय तुमच. भरपूर धुवरी पडल्या. सांजची 5 बी म्हळ्यार इतली धुवरी आसा. फायनली सावड्ड्या बी वचून म्हाक प्रसाद बी दिलो आनी आमी घरा येवपाक भायर सरली म्हळ्यार आमच्या घरा. सो इतली टायर्ड जाल्ली फूल डे ट्रॅवल करून कोल्हापूर टू कारवार. तुमी इमॅजीन करपाक शकता कितले पयस डिस्टन्स तें. सो ताका लागून हेज्या मुखारान कांय शूट केलें ना. सावड्ड्या गेल्ली न्ही तेन्ना बसून म्हा फुड्यान चड टायम जो आसा पळय ते रावलीच ना. हो तर गाडयेंतल्यान देंवलोच ना. गाडयेनूच बसून रावलो. हांव अशेंच वचून म्हाक जो प्रसाद हाडलेलो पळय तो दिला आनी रोखडेंच भायर सरून आयिल्ले 2 मिनटां भितर. तर चलात आयचो हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नाका. चॅनलाचेर जर नवे आसा जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.